करपाचें प्रयोजन म्हणजे कितें मेन म्हणजे लोकां मदें जागृती करप आनी जागृती म्हणजे कशें जे कोण लेफ्ट आउट वोटर आसता ते वोटर सगळे म्हणजे पार्टिसिपेट जावन ते जर कोणी आपलें नांव जर एनरोल करूंक ना जाल्यार ते म्हणजे आपलें नांव म्हणजे आमच्या थ्रू BLO मार्फत जावं आमच्या मामलेदार ऑफिसात येवन नांव एनरोल करचें हो त्या मागचे उद्देश. म्हणजे ECIN कशें आसा एवरी म्हणजे कशें आसा एवरी ऑल ओव्हर इंडिया म्हणजे फाल्यां 25th डे दिसा नॅशनल वोटर डे म्हणून आनी हो नॅशनल वोटर डे जो आसा तो 11/2011 पासून स्टार्ट केला. म्हणजे मेन म्हणजे लोकशाही ही जी आसा ती म्हणजे घट जावपाची आनी सगळ्यांनी म्हणजे लोकशाही वोटर म्हणजे वोटिंगाच्या मार्फत पार्टिसिपेट जावन म्हणजे आमच्या लोकशाहीचा आधार आहा ताका म्हणजे घट करचो हो तो मागचो उद्दिश्ट. सर एकच प्रश्न हे सगळे करता आसतना आमचे BLOs जे आसा ते मॅक्झिमम BLOs बरें काम करतात पण तशें जे आमी मायग्रेट आसता पण तांकां तुमी इन्क्लूड कशें करून घेता? तांकां म्हणजे कशें आसा जर म्हणजे आतां हय मायग्रंट अशे लोक आसले जाल्यार आमचे थ्रू BLO जे आसता न्हू ते तेंच्या कडेन वयता अशें तर कोणी नांव घालूंक ना तांकां वचून म्हणजे मेळोन अशें म्हणजे तुमी नांव घाल कित्याक तांकां म्हणजे ह्या बद्दल म्हणजे कांयच अवेरनेस आसना ते तेंच्या कडसून म्हणजे वचून तांकां म्हणजे तुमचें नांव म्हणजे मतदार यादीत घाला म्हणून हे आमचे BLO प्रत्येक ज्या ज्या म्हणजे वार्डार आसा न्हू ते तांकां एप्रोच जाता आनी अशें करून ते आमी म्हणजे नांव तेंचें एनरोल करता अशें. ते करता आसतना कितें तेंच्या कन्सर्न ज्या घरान रावता तांची NOC तशी घेता NOC कळ्ळें न्हू त्या मालकान NOC म्हणजे दिवची पडटा अशें. वोटर्स डे म्हणजे आमचो एक लोकशाहीचो एक खांबो. तो वोटर्स डेक लागून खुबशे लोक आमी एकठांय करतात जेणे करून अवेरनेस जाता. अवेरनेस जाल्ल्या कारणान जे नवीन भुरगे आसतात ते नवीन भुरगे ते आमचे सगळे नवीन भुरगे आमचे वोटर रोलाचेर म्हणजे इलेक्ट्रोल रोलाचेर आमचे एनरोल जातात आनी ते एनरोल जावन जे आमचे फुडले आमी म्हणटात ते जे लोकशाहीचे खांबे म्हणटात ते आमचे नवीन भुरगे जेणे करून आमची लोकशाही आनी घट जाता आनी ते सगळ्यांक तो आपलो वोटींग रायट दिवपाक लागून जेणे करून कोणूच एक भुरगो सुटचो न्ही असो जेणे करून ताका 18 वर्सां पुराय जाल्लीं आसात आनी ताका वोटींग रायट ना असो एक सुद्दां भुरगो सुटचो न्हय हे निमित्त हे साधून आमी एक अवेरनेस तयार करतात आनी हो अवेरनेसाक लागून आमचे खुबशे भुरगे आमचे लागीं येतात स्कुलांनी अवेरनेस करतात कॉलेजींनी अवेरनेस करतात आमी स्कुलांनी कित्याक करतात स्कुलांतले भुरगे एक्चुअली आसनात ते हाजेर ते लेवलार आसनात पूण फुडें जातकीर तांकां फुडले अवेरनेस आमकां पयलींच कळपाक लागून फुडें आमचे बाबा नांव वोटींग लिस्टार ते येवपाक जाय इलेक्ट्रॉल रोलार नांव येवपाक जाय म्हणजे तांकां आमी पयलीं तसो बाळकडू दितात पळय तसो बाळकडू आमी त्या भुरग्यांक आतां स्कुलांनी सुद्दां वचून आमी हें करतात इन्फॉर्मेशन तांकां सगळ्यांक स्प्रेड करतात. आतां हें अशें जाल्ल्या कारणान खुबशे अवेरनेस जाल्लें आसा की आमच्या हातून तरी 99.99% म्हणचे पेक्षा 100% आमचे भुरगे जे 18 वर्सां पिराय कंप्लीट जाल्ले आसा ते आमचे इलेक्ट्रॉल रोलाचेर आसा आनी फुडें जे 18 वर्सां कंप्लीट जातले ताका कंटिन्युअस ऑपरेशन जे फुडें जातले ते कंटिन्युअस ऑपरेशनान ताका घालपाक तांचे आपलें नांव तांणी फुडाकार घेवचो म्हणून आमी हो असो अवेरनेस करता. तसोच फाल्यां आमचो एक नॅशनल वोटर्स डे आसा NVD म्हणटा ताका नॅशनल वोटर्स डे जेणे करून आमी थोडे भुरग्यांक जे नवीन इलेक्टर्स कोण आसता तांकां आमी फेलिसिटेट करतात म्हणजे जेणे करून तांकां आनी उर्बा येवची जाणे तांकां आपली लोकशाही म्हणल्यार कितें आपलो मतदानाचो रायट कितें आनी आपलें मतदान करतकीर तांकां कितें जाता कितलो रायट मेळटा कितलो पावर मेळटा मतदानाक कितलो पावर आसता हें तांकां कळचें म्हणून आमी एक नॅशनल वोटर्स डे असो म्हणून एक आमी ऑर्गनायज करता. धाकटेशें फंक्शन आसता चड व्हडलें न्ही पण हें फंक्शन म्हणल्यार एक तांच्या खातीर एक पर्वणी कशी ती जाणा पळय आमी तांकां फेलिसिटेट करता तांचे पुष्पगुच्छ दिवन थोडे नवे भुरग्यांचें स्वागत करतात आनी अशे तरेन आमकां बरे भशेन तो प्रोग्राम तो तयार सेट करतात. आमच्या गोंय राज्याचे नॉर्थ डिव्हिजनाचे नॉर्थ कलेक्टर तेणें एक ऑर्डर काडली 25 तारखेक नॅशनल वोटर्स डे जो एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमिशन तेचो दीस म्हणून आमी साजरो करता आनी त्या उद्देशाक लागून आयज अवेरनेसाची रॅली आमी मांद्रे मतदारसंघांतल्यान स्टार्ट करता आनी ती मोरजी सर्कल आसा ते आमी ते कवर करता. आमचे मतदारसंघाचे 48 BLOs आमचे स्टाफ आनी आमचे अधिकारी माननीय आमचे अनिल राणे सरदेसा एरिया आनी शिवप्रसाद नायक हे आमचे ERO आसात आनी
आमकां तेंच्या मार्गदर्शना अंडर ही आमी आज रॅली ऑर्गनायज केल्या आणि हे फक्त अवेअरनेस जे नवे वोटर्स आसात न्यू इलेक्टर्स तेंच्यांनी चडांत चड ह्या प्रोसेसान येवपाचें हो तेच्या फाटलो उद्देश आसा. कारण बऱ्याचशा टायमार कशें जाता की रजिस्ट्रेशन करतात भुरगे फुडें सरनात रजिस्ट्रेशन करतात. सो आमी अवेअरनेस म्हणून करता आनी एवरी इयर करता. आज संपूर्ण भारतभर हे सगळे हो प्रोग्राम चालू आसा आनी फाल्यां जो आमचो कार्यक्रम मेन आसा राज्याचो स्टेटाचो तो NIO आसा. तातूंत माननीय गव्हर्नर येतले, चीफ सेक्रेटरी आसा, स्टेट इलेक्शन कमिशनर आसा आनी आमचे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आसा. ते सगळ्यांची मेळून आनी सगळे जे आमचे मामलतदार जे सगळे ERO आसात ताचे फाल्यां एक कार्यक्रम हॉटेलची आनी आमच्या मतदारसंघाचो 01 मांद्रे मेसीचो जो कार्यक्रम आसा तो पार्सेकर कॉलेज ज्या ऑडिटोरियम फाल्यां करपाचें आसा तो व्हडलो फंक्शन आसा